25 which is in Goa Code Free Act 2024 हाज्या खातीर जे बिल नवे बिल जे करता ते बिल आजच्या कॅबिनेटाक पास जाल्लें आसा. फी कमी केल्या न्ही ते तो रिव्यू केला न्ही ते हय. Proposal for the filling of the 4 posts of the psychiatric on the contract basis in the IPHP. ताज्या उपरांत allotment of the land 2557 for the रुमडा अखिल गोमंतक श्री सिद्धेश्वर संप्रदाय प्रतिष्ठान रेव्हेन्यूची लँड सगळं प्रोसेस कंप्लीट करून तांकां विथ पेमेंट करून तांकां दिला विथ द कॉस्ट ऑफ 787 पर स्क्वेअर मीटर. ह्या पद्दतीन तांकां सिद्धरूड स्वामी मठाक ते दिल्ली आसा. इट इज अ रुमडामळ दवर्ली हांगासर अखिल गोमंतक श्री सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान. Second, it is the allotment of the land 945 square meter for the village panchayat Kutti at the rate of 10,000 per square meter. तांच्यांनी पैसे भरून दिले. Expenditure sanction. Approval for the draft notification of the amendment of the Goa Prison Rule 2021 in terms of the Honorable Supreme Court of the Government of India judgment dated 30/10/2024. Writ petition अशी जाता. एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल एक्सपोजिशनची काही कामां आशिल्ली ओके ताका क्लियरन्स दिला. ओके there is an dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be the organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो ऑफ-रोड जाल्ल्यो व्हेकल आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले. इधर द वन इज इन परवरी मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस. ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंयच येवन ऑप्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीरय त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता. बट त्यो डायरेक्ट थंय ऑप्शन करपाचें थारायलां. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200 व्हेकल्स आर देर 250 व्हेकल्स ना गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स सगळ्यो आमच्यो व्हेकल्स आसा. 15 वर्सां सकयल्यो परत तांकां रियूज करपाक मेळटल्यो. 15 वर्सां वयल्यो आसा पळय त्यो करतल्यो. खूब दीस जालो प्रोसेस लेंथी आशिल्लो त्या खातीर ताजो मेलाच करपाचो थारायला. त्यो रस्त्या वयल्यो आमी गव्हर्मेंटाच्यो आहा त्यो सगळ्यो काडीत आसा. थोड्यो कोर्टाक रिलेटेड आसा पळय न्ही त्यो काडून सायडीक उडयत आसा. गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो मेलान हाडटले. ह्या खंयचीच गव्हर्मेंट तुमच्याय सुद्दां लक्षांत आसात खंयसर रस्त्यार गव्हर्मेंटाचे आसत न्ही फोटो मारून तुमी सीएमओक नाल्यार हेका इन्फॉर्मेशनाक धाडून दियात. तुका जर खंयसर दिसता हांव खोटें सांगना कारण हे जे आहा पळय न्ही रे गव्हर्मेंटाच्यो 15 वर्सां सकयल्यो गाडयो एकदां स्क्रॅप बारीक एक्सिडंट जाला म्हणून ज्यो आसा रियुजान हाडूंक ना पळय न्ही त्यो रियुजान हाडच्यो. आमी ऑक्शन करता आनी लोकांक दिता. आत्ताच्या घडीक रिकॉर्ड मेळ्ळा त्या प्रमाणे 34 व्हेकल ह्यो बिलो 15 इयर्स आसात म्हणजे ते रियुजाक येतल्यो. जेका कोणाक जाय तेणी येवन कोर्ट करच्यो. हायर कोर्ट करता ताका ती व्हेकल मेळटली. आनी वयल्यो आहा पळय न्ही ह्यो गाडयो स्क्रॅपाक वतल्यो. त्यो खूब फास्ट ट्रॅक जायना म्हणून मेला करपाचो थारयला. हा बरोबर आसा. ओके फेस्टिवल creation of the 3 assistant post in the Goa Energy GEDA Goa Energy Development Agencies post create केला. GEDAN it is in 3 assistant post. No, I think it is an new assistant. It is a technical post. Engineer. Aye. Next, that is an DSY 20 is the repair of the maintenance of the playground. Next, it's दिस मच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक इतकेच आशिल्लें. तातूंतलो अनेक म्हत्वाचो निर्णय. इट इज अ परमिशन टू रिपेर द एक्झिस्टिंग सिंगल ड्वेलिंग युनिट ऑर स्ट्रक्चर. घर रिपेर करपा खातीर पंचायती कडेन जी NOC मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू करपाक जाय. त्या खातीर रिपेर ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर ओके सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही विलेज पंचायत सेक्रेटरी
हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो. हातूंतले मिनिमम टू मिनिमम 5 वर्सां पयलीं घराचो हावस टॅक्स पे केल्लो आसपाक जाय. ओके. दुसरें तेंच्यांनी स्वता स्ट्रक्चरल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट हाणें ताजो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसपाक जाय. म्हणजे स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ओके. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ओके. हो तेणी दिल्लो आसपाक जाय. एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी रिपेर हो तेजो. ओके. आनी विदीन 3 days हो जो आहा पळय न्ही सेक्रेटरी दितलो. बऱ्याचशा गोंयकारांक आपलें जुनें घर रिपेर करपा खातीर डिफिकल्टी येताली. तेज्यो फायली BDO कडेन वयताल्यो, डायरेक्टरा कडेन वयताल्यो. तो सगळो विशय म्हाज्या तकलेंत येयल्या उपरांत एकदम सुटसुटीत केला. तेणी डायरेक्टली एप्लाय करपाचें. तेणी फक्त ताका आपली हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. ती जुनी आसतली जाय जाल्यार आपलो 114 लावपाचो आनी आपल्या घराचो जुनो फोटोग्राफ्स लावपाचो. अलॉंग वीथ दॅट तेणे आपल्या घराचो नवीन प्लॅन लावपाचो. इंजिनियरा कडल्यान किंवा आर्किटेक्चरा कडल्यान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वीथ एस्टिमेट लावपाचो. पंचायतीन सबमीट करपाचो. विदीन 3 days तेणी ताका इट इज नो ऑब्जेक्शन फॉर द हावज रिपेर. इन शॉर्ट इट इज अ परमिशन फॉर द हावज रिपेर हें तेणी ताका दिवपाचें. जर तेणी सिंगल पॉयंट सेक्रेटरीच दितलो एकटोच आनी खंयच वयचें ना. इंजिनियर तेजी चॅक कारण आपलें घर आपूण बांदता तो. तेजें घर तो बांदता ते आनी खंयसरूच वयचें ना. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गरज ना. मिटिंगेचे सुद्दां एप्रुवलाची गरज कारण तेजें घर तो बांदता. आसा त्या घराचेर आसा त्या प्लेंथाचेर मिटिंगेक सुद्दां घालपाची गरज ना. पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेची सुद्दां गरज ना. हो आमी सर्क्युलर काडला आनी तेंचो एक्झिस्टींग रूल आसता तितून अमेंडमेंट करताले. ती सर्क्युलर जे आसा आज सगळ्या पंचायतींनी वतले. जेचें एक्झिस्टींग घर आसा तेणी डायरेक्ट बांदूं येता. प्लिंथाच्या भायर येतना तो इररिस्पेक्टीव ऑफ द लँड ताजें घर आसा 5 वर्सां पयलींचें आसा. ताका कसल्याच एनओसीची सुद्दां गरज ना. देन वील सी तो मागीरचो विशय. पण जाला कितें जो कोण एक्झिस्टींग घर आसलेले गांवांत जे तेजें ओल्ड घर आहा आनी ताका रिपेर करपाक तें मेळना हें योग्य न्ही. कारण तें घर मोडून पडटा. कारण जुनें 35-40 वर्सां पयलींचें घर आसता आनी ताका ते शेवटी हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळना म्हणून तो बांदूं शकना. म्हणून ते करचें म्हणून हे सुटसुटीत केला. 3 दिसां भितर जर पंचायत सेक्रेटरी दिना इट इज डीम फिट इट इज एज गूड एज ताका ते परमिशन मेळ्ळें. डीम क्लॉज घातला. ऑन दॅट बेसीस ओनली ताका डीम्ड ती सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांवें तुका परत सांगलां म्हणजे दीस इज ताजेर आमी येता. वी आर कमिंग अप विथ एक्झॅक्टली. हांवें तुका म्हटलां कितें पळय खंयच्याय घराक कसलोच डॉक्युमेंट ना हो जावंक जायना. घर तो रिपेर करता आसतना ताचे कडेन डॉक्युमेंट आसपाक जाय आनी तो डॉक्युमेंट आसपा खातीर डायरेक्टली पंचायत इज गिवींग परमिशन फॉर हिम टू हावज रिपेर डायरेक्ट. ओके. दीस सर्क्युलर आज इश्यू करता. हाज्या म्युन्सिपालिटी काडटलो तेंचो रुल्स अजून हे करूंक ना. तेंचे रुल्स पळोवन हे करता. कारण दॅट इज अजूनय थोडो ताका TCP रिलेटेड आसा. हेज्या हावज रिपेरिंगाक पयलीं TCP रिलेटेड नाशिल्लो. घर तुजें 5 वर्सां जाल्यार एक्झिस्टींग घर आसा हावस टॅक्स तूं फारीक करता हे जाल्यार तुका डायरेक्टली मेळटलें. तुजें आमी त्या वी आर नॉट गोईंग इन टू द लिगल वे. ते तेणी व्हेरीफाय करपाचें. कारण हांगासर डायरेक्ट ताका परमिशन हांगासर कशें आसा गांवांत असलेलें घर हे ते 4 जाणांच्या 114 नांवां आसता. तेजी NOC मेळना आनी खूब जाण आसता म्हणजे एका वयता कळ्ळें 10 लोकांची नांवां आसता तेंची NOC मेळना. तुका एक्झिस्टींग घर एक्झिस्टींग प्लिंथ हेजेर हांव उलयतां. तूं त्या ती NOC बीन घालून आनी कॉम्प्लिकेशन करूं नाका. आमी करूंक ना. सुटसुटीत करून लोकांक दिवपाचें थारायलां. ओके. थँक्यू. नेक्स्ट चलो फर्स्ट वॉट वी आर डुईंग IOCL फर्स्ट. ओके. IOCL करूया देन टेरी देन विकसित भारत. चलो IOCL उनको बुलाओ उनको तक एक कुर्सी दी फुड़े गए. आप इधर आओ. उनकी कुर्सी उधर बुलाओ. चलो डिक्लेयर करो पहले. आप पहले डिक्लेयर करो. Good afternoon. The Indian Oil Corporation Limited, in a recently held meeting with the Honorable Chief Minister, has shown their willingness and interest to work shoulder to shoulder with the Goa government. And during this process, we together will attempt to establish a sustainable model of Viksit Goa.
Their initiatives includes several projects like developing fuel stations, wayside amenities at national highways. They will be providing essential facilities near beaches such as toilet, clean rooms, EV charging stations. They will also conduct the feasibility study to assess the implementation of LNG bunkering facilities, CBG plants and all those. Today we are going to sign an MOU in this regard. Yeah. We are signing with IOCL with whom? With planning. Yeah, you can. Okay, you can come here. Planning. IOCL is okay. Then you give one copy to him. You can come this side. You come here. You stand there. Okay, you can show first. Okay. Chalo. Chalo, exchange. Thank you and congratulations. Yes, congratulations. So, you want to say something? Then you can. So I'll brief on your MOU afterwards. You can on that. We would like to, on behalf of Indian Oil Corporation, we would like to thank the Government of Goa for giving us this opportunity to be a part of Viksit Goa 2037 program. And okay, I'm Suresh Kumar, General Manager Retail Sales of Maharashtra State Office, Indian Oil Corporation. The Maharashtra State Office handles both Maharashtra and Goa State. And we'd like to thank the Goa government for giving us the opportunity to be a part of Viksit Goa 2037 program. And this initiative of Indian Oil Corporation in partnership with the Goa government would be to set up fuel stations and the entire basket of energy which is available for the common man, apart from promoting the requirement of the tourism industry, which will be towards clean toilets, which will be towards wayside amenities and highway travelers, as well as the clean form of energies, which will be CNG, CBG, and the future of the energy, which is electric vehicles also. So we'd like to thank this opportunity, sir, for giving us to be a part of it. So may I request the Honorable Chief Minister to kindly felicitate. I'll first. सगळ्यात पहिली हांव IOCL बरोबर आम्ही जो एग्रीमेंट MOU साइन केला आमच्या मदी जी सुरेश कुमार जनरल मॅनेजर ऑफ द IOCL, श्री इंदिरा सेन वर्मा सिनियर मॅनेजर एंड निलेश ठाकरे मॅनेजर हे तिगूय जाण हांगासर आसा. हांव IOCL चे चेअरमॅन हांकां एक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे विकसीत गोवा हो मॉडेल एस्टाब्लिश करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली IOCLच्या बरोबर करतले. तितूंतल्यान तांकां आमी लँड एलोकेशन फॉर द फ्युएल स्टेशन फॉर द टुरिस्ट फ्रेंडली स्टेट हे करपाचें आसा. आनी एप्रॉक्सिमेटली गोवा NH नॅशनल हायवेचेर 4 सायट्स ह्यो डिझायन करून एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांकां IOCL स्टेशन्स चार्जिंग हे घालपाक एलोकेट करपाचें आसा. सर्वे सुरू आसा. इन PWD डिपार्टमेंट आमी तांकां 2,000 पार्सल्स वेगवेगळ्या चार्जिंग स्टेशन घालपा खातीरूय एलोकेट करपाचें आसा. वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, EV चार्जिंग स्टेशन्स आसतले आनी फ्युएल स्टेशन्स हे आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें आसा. आमी हे सगळें करता आसतना EV चार्जिंग आनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन मिन्स इन एडवान्स डायरेक्टली बॅटरी रिप्लेस करपाचो, चार्जिंग करीत रावपाचो ना, ह्या पद्दतीची एडवान्स स्टेशन सुद्दां आमकां IOCL कडल्यान आमी वेगवेगळ्या मेन सिटींनी आमच्या पणजे, म्हापसा, मडगांव, वास्को हांगासर घालून घेवपाच्या ते तेंच्यांनी आमकां कमीट केल्ले आसा की अशा पद्दतीची बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स तेंच्यांनी मिनिमम टू मिनिमम 5 मेजर सिटींनी घालून दिवपाचें थारलां. For them, 50% of the expenses, तांकां electricity laying connections जे लागता पळय न्ही for the major, as per as I promised in my budget, 50% आमी बॉन करतले, 50% ते करतले. सो दॅट जेणे करून जाता तितके बेगीन EV चार्जिंग स्टेशन्स ही गोंयांतल्या वेगवेगळे कडेन येवपाक जाय. हे सगळें सोडून LNG बंकर्स बंकिंग्स आनी CBG प्लांट आनी प्लास्टीक वेस्ट रिसायकलिंग प्लांट ह्या तिना खातीरूय बी तेंच्यांनी सर्वे सुरू केला. इन फ्युचर हे तिनूय पद्दतीचे प्लांट्स IOCL गोंयांत एस्टाब्लिश करपाचे आसा. हांव खरोखरूच तांकां परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांच्यांनी वेगवेगळे CSR इनिशिएटिव्स हेल्थ एंड एड्युकेशन हातूंतूय घेतल्या. वेगवेगळ्या पद्दतीचे तेंचे CSR इनिशिएटिव्स हातूंतूय बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तांची मदत जातली. विशेष करून आमच्यो बॉर्डर्स हांगासर चार्जिंग स्टेशन प्लस चेंजिंग रूम्स आनी टॉयलेट्स
पत्रादेवी, पोळे, मोले आनी केरी हांगासर जे आसा पळय न्हू हें तेंच्या कडल्यान आमी जाता तितकें विदीन अ इयर हे सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ द अंडर देर CSR हे कंप्लीट करून घेवपाचें आसा. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड थँक्स फॉर द चेअरमॅन एंड हिज एंटायर टीम फॉर द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांच्याक हांव खूब खूब उपकारी आसा. ना ते रिसायकलिंग प्लांट घालपाची वेवस्था. येस, थँक्यू. या So, yes. Today, Department of Environment, we are signing a MOU with TERI for various knowledge sharing purpose and to carry out a collaboration in various activities. Yes. There is. Yes. Today we have with us the Director General of TERI, Madam Vibha Dhawan. We have Senior Director, Mr. Dipankar Saharia, and we have with us Dr. Wilfred Dias, who is the Head of Product Development. Thank you. It's, I should say it's a profound privilege to have signed this MOU. TERI, as some of you are aware, we were established by Tata's way back in 1974, and its name was Tata Energy Research Institute. In these 51 years of our journey, and I'll say in 1996, we also established a center in Goa. And the objective of TERI, if I want to describe in 2 words, it's sustainable development. And the reason we have regional centers is that we work on the specific needs of the region. And we feel the coastal regions are extremely important. If we look at Goa, of course, there are many challenges. It's also on the path of fast growth. And what TERI wants to do, use its over 50 years experience in building a city which is green and sustainable. There is a lot of tourism. It should definitely come to the state, but whatever we do here, we should ensure that it is not at the environmental cost. What you have inherited, that should be preserved, that should be conserved, that should be at the service of mankind for many generations to come. And for that, it is responsible conservation, preservation of what we inherited, and at the same time, growing and show way to the world that growth can take place in a green way. It is sustainable growth one is aiming at, whether it is tourism, whether it is waste management,
whether it is inviting industries and ensuring that they also remain green. So with these words, I would like to thank the Honorable Chief Minister. He has also visited us and we have showcased some of the work which we are doing, and we would love to interact more with the individual departments and come out with a clear-cut plan of action how we are going to make this state one of the best states in the country. Thank you so much. Good afternoon. आज आम्ही आमचे डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट अँड टेरी हांच्या मदीं MOU सायन करता. हाच्या खातीर आमच्या मदीं सेक्रेटरी ऑफ MOU, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट, डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट हे हजर आसात. त्याच बरोबर टेरीचे मॅडम विभा धवन, डायरेक्टर जनरल, दीपंकर सहानिया, सिनियर डायरेक्टर ऑफ द सोशल मॅनेजर, आणि डॉक्टर विल्फ्रेड डायस, ही द हेड ऑफ द प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. ही इज फ्रॉम गोवा. टेरी बरोबर गेली खूप वर्सां काम करता. म्हाका MOU सायन करता आसतना हांव स्वता टेरीच्या मेन हेड ऑफिस एट दिल्ली हांगासर वचून आयला. तांचें काम, एकंदर टेरीचें काम पुराय देशभर कशा पद्दतीन चलता हें पळयलां. वेगवेगळ्यो स्टेट्स, वेगवेगळे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर तेंचें काम आसा आनी एनवायरमेंट क्षेत्रांत खुबूच खरोखरूच खूब बरें काम आसा. आमकां विशेश करून आमी जेन्ना कोस्टल आनी मरीन रिसोर्स मॅनेजमेंट आमी हे प्रमोट करपाक सोदता, दॅट वील हेल्प अस विथ टेरी. आणि इन फ्युचर ब्लू इकॉनॉमी, क्लायमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन्स आनी एग्रीकल्चर लायवलीहूड रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी कन्जर्वेशन इन प्रमोटींग द सस्टेनेबल इको टुरिजम एक्टिविटी हाज्या खातीरय तेंचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोग जातलो. रिन्युएबल एनर्जी आनी मायनींग एनलायटेड एक्टिविटीज हातूर विशेश करून आमी टेरी हांचो खूब बऱ्या पद्दतीचो तांचो जेंची स्टडी आसा तो उपयोग करून घेवपाक शकतले. विशेष करून म्हाजें म्हणणें आसा की खाजन शेती गोंयची जी आसा त्या खाजन शेतीच्या बाबतींत तेंचो जो आशिल्लो अभ्यास हादो करून आमकां खाजन रिवायव करपा खातीर आमी टेरी हांची मदत घेतले. म्हणजे ICR आसतले, टेरी आसतले, हांच्या सगळ्यांची मदत घेवन इन फ्युचर खाजन शेती रिवायव करची अशी आमची इच्छा आहा. आणि ती रिवायव करपा खातीर येता त्या बरोबर टेरी बरोबर आमचो आयचो MOU जो आसा पळय न्ही हो सक्सेसफुली फुडले वर्सभर ते काम करतले. म्हाका खोस भोगता तांच्या गोंयांतूय बी ऑफिस आसा आनी गोंयांतल्या ऑफिसांतल्यानूय बी ते कंटिन्युअसली वेगवेगळे गोंयांतले काम पळयतले. वेगवेगळे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आसात तांच्या कडेन वेगवेगळ्या हातूर, ते बी आपले इनपुट्स गोवा रिलेटेड म्हणजे नॉट म्हणजे विथ ऑल म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी पासून ते मरायन हाज्या पर्यंत तांच्या कडल्यान आमकां टायम टू टायम सजेशन्स अँड पेपर सबमिशन्स हे तांच्या कडल्यान जातले हे हांव खात्री बाळगिता. आणि परत एकदां हांव आय एम कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर द मॅडम विभा for taking these initiatives and signing the MOU with our Environment Department, and thanks for the Terry for signing this special MOU with our Environment Departments. Thank you. This MOU will continue. जोपर्यंत आम्ही कंटिन्यू दवरता तोपर्यंत कंटिन्यू राहता. They'll submit the report time to time within the 3 months. Now we are asking them to submit the report on our Khazan Sheti. So they'll submit the report 3 to 4 months भितर the report आमकां submit करतले, and according to that we'll implement that. This it is a Terry is a social organization. It is not a company. Plan of action तयार केल्लो आसा. तांच्यांनी हेजेर हे तयार केला की कशा पद्दतीन आमी काम फुडें करतले हेजो तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीन ते कितें करून दिवपाक शकता, एग्रीकल्चर सेक्टरांत कितें करूंक शकता हेजो तेंच्यांनी एक प्लॅन ऑफ एक्शन ऑलरेडी तयार केला. सरकाराक सजेशन्स वेगवेगळे. आनी इट इज द एंगेजमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो, नॉट विथ द गव्हर्मेंट ओनली. It is in policy making and engagement of the people, both. It's a not-for-profit research organization, and we, in a way, work whenever we conceive a project, it is what is the end product, and we ensure that the results are taken to the end users. We are working with, in fact, UNDP small grant, and Goa is one of the region in which we are working. And it's all the way, you can say, working with the communities at grassroots level, and on the policy, like, okay, means just to give you an example, the hydrogen policy for the country in which we were involved, and we are involved with various states for their climate action plan. We help them in developing that, and as Sir said, it is always in consultation. It is not that we come and say, do like this. It is taking everyone with us
and ensuring, because even when you need to take the technology to the end user, you have to work with the communities. You have to work with the research institute. So it is like that. Maybe I'll hand it over to Dipankar because he's working more closely with us. So thank you. Basically, this center focuses on, marine research, on work on blue economy, and also working closely with the watershed program of the government of Goa. So basically, the focusing on the subjects that are important for the state and for the region. So all regional centers of TERI work according to the priority areas of the state government, and in close association with the state government. And thank you to the Honorable Chief Minister. Yeah, and sometimes it's like the mangrove plantations and all, so that again, it's always in our mind that Goa will be one region where that can be taken up along with carbon credits. This special book by the biodiversity, it is a tradable bioresource of the Goa. I'm handing over to the Madam Vibha. Thank you. Thank you so much. Thank you. This is book for you, both for your organization actually. Thank you. We have given this. Thank you so much. This is a unique book. Yeah, must be. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So next, if you want to proceed, you can. Thank you. Thank you so Yeah. much. I'll ask my Director of Agriculture. He'll come and meet you today on this, especially on the Khazan. The most ambitious project, very close to the heart of the Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister of Goa. It is on Viksit Goa 2047. Government has appointed a consultant who is working closely with all the departments, all the officers, senior officers of the government, and Department of Planning and Strategy is the nodal department. They have been interacting, doing all kind of things, preparations. Honorable Chief Minister desires that each fellow Goan should give their views, should have their say, and for that purpose, a QR code is prepared. I would request Honorable Chief Minister to kindly release that QR code and then address us. Okay. Yeah. Shukran. You can come. You come this side. कर रहे हैं बैठो नमस्कार डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स यांच्या वतीन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स विजन विकसित भारत विकसित गोवा हो प्रोग्राम आम्ही लॉन्च केला आम्ही जेका म्हणटा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या अंतर्गत 4 पिलराचेर सरकार चलता युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 पिलराचेर फुडें वता आसतना आम्ही विशेष करून गोंयांतूय बी विकसित गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर लोकांचे सजेशन्स घेवपाक आयच्यान आमी चालू करता हाज्या पयलीं एका कॅबिनेटूय अप्रुवल दिल्लें कॅबिनेट आमचे मिनिस्टर्स HOD सेक्रेटरीज ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या इंडस्ट्रियल बॉडी कमर्शियल बॉडीज ह्या वेगवेगळ्यां कडेन आमची जे आमी ऑर्गनायझेशन्स घेतला ते सगळ्यां कडेन उलयतले आनी विकसित गोवा 2037 हाजो विजन डॉक्युमेंट विदीन 6 मंथ्स आमी पुराय करतले अँड दॅट वील बी द ओपन फॉर द पब्लीक ऑल्सो आफ्टर द 6 मंथ्स ताच्या खातीर आत्ता जेंका सजेशन्स दिवपाक जाय वेगवेगळ्या गजालीच्यो ते सजेशन्स दिवपा खातीर ओपन आसा QR कोड स्कॅन करपाचो आनी 6 months from now will complete within ना ताजें काम सुरू आसा ऑलरेडी they'll submit the report within 6 months. Now within a month, those who wants to give the suggestions, within a month they want to complete it. Within a 1 month. Because half the काम they have completed to meet the industries, to meet the Chamber of Commerce, to meet different people in the state of Goa, they already completed. फक्त आमकां लोकांची सजेशन्स येवपाची बाकी आशिल्ली MOU आमी 6 म्हयन्या पयलीं करून सगळें काम कंप्लीट केलें आयचो फक्त लॉन्चिंग जे आसा हें लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवपाक
दी सजेशन्स फ्रॉम द पब्लीक स्पेशली आणि QR कोड विल ओपन टील द 25th ऑफ मे. 25 मे पर्यंतूच लोकांक सजेशन दिवपाक ओपन आसतलो. त्या ती 25 मे पर्यंत जेका जेका दिसता की तांच्यांनी सजेशन्स जी आसा पळय न्ही विकसीत गोवा 2037 धरून तांच्यांनी दिवची. विशेष करून आमी जेका म्हणटा की ह्या 4 जशें विकसीत भारत आसा त्याच रिलेटेड विकसीत गोवा आसचें हाज्या रिलेटेड दिवचें. एम्पावरींग द वुमन ओके हाज्या रिलेटेड दिवचें. स्टेट ऑफ द आर्ट एंड द वर्ल्ड क्लास एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स गोंयांत जावची ऑलरेडी आमचो प्लॅन सुरू आसा ताज्या रिलेटेड दिवचें. ट्रान्सफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर सेक्टरांत आमी कितें ट्रान्सफॉर्मेशनांनी हाडपाक सोदता ताजेर दिवचें. रुरल डेव्हलपमेंट आमी स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट घेवन लोकां मदीं आसात पण अजुनूय बी रुरल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावचें ताज्या खातीर दिवचें. ट्रान्सफॉर्मेशन्स इन द हेल्थ केअर सेक्टर एट प्रेझेंट आशिल्ले हेल्थ केअर सेक्टर आनी कसो ट्रान्सफॉर्म जावपाक शकता ताजेर दिवचें. झिरो वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी हाजेर आपली सजेशन्स दिवची. क्लीन एनर्जी आमी ऑलरेडी वर्किंग करता ताजेरूय आपले आसचें. सद्या डेव्हलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात केला पण अजुनूय जर लोकांची कितें सजेशन्स आसत जाल्यार ताजेरूय दिवपाक काय हरकत ना. टू अचीव द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल SDG वी वॉन्ट टू कम एट नंबर 1. एट प्रेझेंट वी आर एट द 3rd पण ते 1 येवपा खातीर कितें कितें करचें तेय बी लोकांनी जर सजेशन्स दिवचे अशें म्हजें म्हणणें आहा. ह्या धर्तीचेर आमी विकसीत भारत 2047 हे विजन पळयता आणि विकसीत गोवा 2037 जावपा खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक विशेष करून युवा मित्र आनी मैत्रिणींक आनी सगळे म्हजे जे गोंयकार आसा हांच्यांनी आपल्या ह्या QR कोडाचेर स्कॅन करून म्हणजे गोवा विकसीत 2037 जावपा खातीर आपली सजेशन्स जी आसा पळय ती दिवची इतकें सगळ्यां कडेन मागता. सर खंय आसतलो QR कोड? हो QR कोड जो आसा पळय पब्लिकली वेगवेगळ्या जाग्याचेर म्हणजे आमी QR कोड स्कॅन कर गोवा ऑनलायनचेर आसाच पब्लिका खातीर एडवर्टायज करून लोकां पर्यंत आमी पावयतले. लँग्वेज मराठी हिंदी कोंकणी सगळ्या इंग्लीश सगळ्या लँग्वेजींतल्यान दिल्यात. पब्लीक प्लेसीचेर आसतलो. यू आर गिविंग प्रेझेंटेशन? यू आर नॉट गिविंग ओके. पब्लीक प्लेसीचेर अवेलेबल आसतलो. We'll send through we'll give the advertisement and we'll give through the press. Advertisement. Wherever government will have its camps, drives, etc., everywhere you will find the QR code in all facilities. Yeah, we'll display same way. तसो डिस्प्ले आसतलो. तांकां कितें कॉपी दिता तो डिस्प्ले कर जालो. ताका कॉपी दिवना तूं डिस्प्ले कर. एक्चुअली हाजे डिस्प्ले करतले त्या QR कोडाचेर गेल्या उपरांत सगळें आसा कितें तुमकां सजेशन्स कितें दिसता तितकें त्या फिल्डांतलें सजेशन दिवचें. त्या फिल्डाच्या भायरूय जर कोणाक दिन दिसता आसत जाल्यार दे कॅन गिव देअर रायट अप ऑन दॅट QR कोड. करता विचार आमी. आमकां जे सजेशन लायक जाता आसत जाल्यार तुज्या कॉन्टॅक्ट नंबरा वयल्यान तुका कॉन्टॅक्ट करून परत आफयतलेय बी. आफोनूय तुज्या कडेन इन डिटेलान घेतले आमी. ओके. आमी आतां पर्यंत आसलेले हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता तुवें 6 म्हयने विशय काडलो म्हणून जशें एग्रीकल्चर एसोसिएशन आसा डेरी एसोसिएशन आसा किंवा आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आसात बाकीच्या ह्या सगळ्या लेवलाचेर सगळ्या लोकां कडेन पर्सनली वचून उलोवप आमच्या टिमीचें ऑलरेडी सुरू आसा. ओके. चर्चील हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीरच आफयल्लो स्पेशली टीम जिखल्या बद्दल. सो दॅट इज अ कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द चर्चील ब्रदर्स. ताची टीम चर्चील ब्रदर्स टीम ही जिखली म्हणून. आमचो सपोर्ट आसात मरे सरकाराचो ताका ऑलवेज सपोर्ट आसा. फायनान्शियली सपोर्ट आमी फाटली आतां म्हाका दिसता हांव 5 वर्सां जाली कंटिन्युअसली फायनान्शियली सपोर्ट करीत आसा. इकॉनॉमीक सर्वेत फिगर्स जी आहा पळय न्ही 2 डिपार्टमेंटांनी आपली फिगर्स चुकयल्ली ओके ती तांकां तेंच्यांनी करेक्शन करून दिल्या उपरांत ती रोखडीच चॅक केली. इट इज परमिशन घेवन केला तेंच्यांनी.
लोक सगळ्याक अपोज करीत आसता. सांग. हांव चॅक करता आसूं शकना पॉलिसी हे केला ती एग्रीकल्चराच्या हांव परत एकदां सांगता हांवें नोटिफाय केल्या उपरांत एग्रीकल्चर लँडाक सनद मेळना पयलीं घेतले आसत पयलीं आसतलो एग्रीकल्चर बील पास केल्या उपरांत एग्रीकल्चर लँडाक सनद मेळना हे पयलीं घेतलेली आसतली हांव परत सांगता आनी हांवें तेकाच लागून म्हणजे बोथ वे आमी थंयसर जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ऐक न्ही तुका दिताले म्हणून तुका हांव परत तेच सांगता परत एकदां सांगता हांव म्हणजे थंय जर तूं जें म्हणटा ओके आतां खंय तरी फाल्यां सकाळी एग्रीकल्चर लँडा कडेन जर डायरेक्ट आयलो कोणी जाल्यार दिताले बी त्या जें पॅडी एग्रीकल्चर आसा ताका हॅन्स फोर्थ आमी बील जे रेव्हेन्यूंतल्यान पास केलां ताका सनद खंयच्याच पद्दतीन मेळची ना तूं जें म्हणटा तें कदाचीत पयलीं जालां आसतलें